बाब नरेंद्र सावयकार, तुम्ही जो स्टेटमेंट केला आमच्या देशाच्या युवकांक टर्माइट म्हणून, ताजो आमी निषेध करता. वी कंडेम दिस. काल तुमच्या पार्टीन, तुमच्या पार्टीच्या सरकारान दिल्लीक आमच्या युवकाचेर असले मारहाण केले, रक्ता काडली आमच्या युवकाचे, जे फक्त एक जस्टीस मागताले की 20 लोकांचो सुइसाइड जालो आणि आमच्या शिक्षण क्षेत्रांत कितें तरी सारकें काम जावचें म्हणून इतलोच तांचो डिमांड आशिल्लो. हे आमचेच भुरगे आशिल्ले. तुमी तांकां रक्ता काडली, तांची रस्त्यार कुत्र्या सारकें तांकां मारले. आणि आज आफ्टर इंजरिंग देम यू आर इन्सल्टिंग देम. म्हणजे लिटरली एक म्हण आसा, इन्सल्ट ओवर इंजरी म्हणून, तशें तुमी केल्लें आसा. सो वी कंडेम दिस इन्सल्ट टू द यूथ ऑफ द कंट्री. आणि दिस वॉज अ स्टेटमेंट आसा. तुम्ही जो टर्माइट शब्द वापरला यूथ प्रोटेस्टरांक, स्टुडंट प्रोटेस्टरांक, तो फक्त इन्सल्ट आणि डेरोगेटरीच न्ही, पूण इन युअर कॉन्टेक्स्ट, तुमच्या स्वताच्या संदर्भात उलयल्यार इट इज हिपोक्रेसी. सगळे जाणा की तुम्ही एक स्वताच एक स्टुडंट प्रोटेस्टर आशिल्ले आणि स्टुडंट मुवमेंटांच्यान तुम्ही पब्लीक लायफान आयल्या म्हणून, आणि पूण आज तुम्ही हे सगळे विसरिल्ले आसा. कित्याक खंय तरी आज जो प्रोटेस्ट चल्ला तो तुमच्या पार्टीच्या विरोधात आसा म्हणून तुम्ही हे सगळे विसरिल्ले आसा. सो आम्ही सांगूंक सोदता की हो जो तुम्ही शब्द वापरला दॅट इज व्हेरी कंडेमनेबल. कित्याक टर्माइट जो आसता आणि जो तुम्ही फोटो घाल्लो तुमच्या स्टेटमेंटा बरोबर, अशें दाखोवपाक की हे जे स्टुडंट आसा ते आमच्या देशाक भितरल्यान पोखरून काडटा, जशें टर्माइट करता तशें, त्या संदर्भात तुम्ही हो शब्द वापरिल्लो. खरें म्हणून सांगल्यार आज जर देशान कोण टर्माइट आसा, इट इज यू मिस्टर नरेंद्र सावयकर अँड युअर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी. तुम्ही तुमच्या भ्रष्टाचारान आणि सांप्रदायिकतान आमचो देश आणि आमचे गोंय काबार केल्ले आसा. फाटल्या 15 वर्सां तुम्ही गोंय सामकेच पोखरून काडिल्ले आसा. तुमच्या भ्रष्टाचारा खातीर आमचो जो सरकारी तिजोरी आसा ती पोखरून काडिल्ली आसा. तुमच्या हाज्या खातीर फॉर युअर ग्रीड तुम्ही आमच्यो जमिनी विकून आमचे गोंयचे पर्यावरण पोखरून काडिल्ले आसा. आणि तुमच्या भ्रष्टाचारा खातीर जे जॉब स्कॅम्स केले तुम्ही, आमच्या भुरग्याचो फुडाराक सुद्धा तुम्ही पोखरून काडिल्ले आसा. सो इफ देर इज एनी टर्माइट जाल्यार इट इज यू मिस्टर नरेंद्र सावयकर. शेम ऑन यू फॉर युजिंग दिस वर्ड फॉर इनोसंट स्टुडंट्स अँड यूथ हू आर प्रोटेस्टिंग फॉर नथिंग बट देअर रायटफुल जस्टीस. हांव तुमकां याद दिवंक सोदता की कॉक्रोच शब्द जो आयलो तो चीफ जस्टिसान जेन्ना तो स्टेटमेंट केलो रिगार्डिंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ दिस कंट्री, ताज्या खातीर हो येदो व्हडलो मुवमेंट जालो ते तुमी जाणा. आणि जेन्ना हो येदो व्हडलो बोवाळ जालो कॉक्रोच शब्दाचेर, कॉक्रोच जनता पार्टी तातूंतल्यान निर्माण जाली, तेन्ना चीफ जस्टिसान सुद्दां आपली चूक मान्य केली आणि एपॉलोजायज्ड. सो आमी डिमांड करता मिस्टर नरेंद्र सावयकर, यू नीड टू एपॉलोजायज. तुम्ही या देशाच्या युवकांची माफी मागची पडटली आणि 24 तासान मागची पडटली. कशें मागना ते आमी पळयता. हांव तुमचे आतां व्हिडिओ पळयतालो. यू आर स्टील डिफेंडिंग युअर सेल्फ. तुमच्या आणि पार्टीचे कोण कोणता सिद्धार्थ कुंकळेकर बिकळेकर ते सुद्धा तुमकां डिफेंड करता. प्लीज डू नॉट एस्केलेट दिस मिस्टर नरेंद्र सावयकर. हांव तुमकां परत सांगता, बऱ्या भशेन तुम्ही जसे चीफ जस्टिसान कॉमन सेन्स आणि ह्युमिलिटी आणि युवकांचो एक रिस्पेक्टा खातीर ताणें एपॉलोजायज केले, तसे तुम्ही एक स्टेटमेंट दियात, एपॉलोजायज फॉर इट, अदरवायज दिस वूड एस्केलेट टू अ कम्प्लिटली डिफरंट लेवल. आणि जर तुम्ही 24 तासा भितर एपॉलोजायज करचे ना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे युवक प्रोटेस्ट करपाक फाटीं सरचे ना. सो एवॉयड कमिंग टू दीस लेवल. तुम्ही तुमचो इगो घेवन बसतले जाल्यार बसात. तुमचो इगो देंवोवपाक कशें ते सगळे गोंयचे युवक जाणा.